मोगाच्या भाव भयणीनो, आयज जेन्ना आमी सान फ्रांसीस शावेराची कुरपेची नोवेनाच्या तिसऱ्या दिसांत आसा. पयल्या दिसाचो विशय आसलो एक खाशेली इश्टागोत, जेजू बरोबर एक खाशेली इश्टागोत घडोवन हाडूंक. दुसऱ्या दिसा आसले आयकोपाची आनी पालकुपाची काळजां. तो जेन्ना आमी जेजू बरोबर एक खाशेली इश्टागोत घडोवन हाडटा वो आमची खाशेली इश्टागोत आसा, तेन्नाच आमी ताची उतरां आयकतलीं आमच्या काळजान तशें आमच्या मनान, आनी ती मागीर आमच्या जिवितान आमी पाळूंक लागतलीं. तर आयचो विशय हेंच सांगता, आमच्या जिवितान ती देवाची उतरां आमी पाळूंक जाय, आमी ती आमच्या वेव्हारान घालूंक जाय. जेन्ना आमी वाचपां आयकल्लीं, निराशी अशीं वाचपां ही, कित्याक जुजे आपल्या भावांक मेळोंक वयता आनी तेचे भावूच ताका नाच करूंक सोदता, ताका नाकारता, ताका फोंडान घालता आनी शेकी ताका विकून उडयता. तशेंच शुभ वर्तमानान चाकर वयता, जें कितें दोनयाक वा भाटकाराक जें फावो जाय तें मेळोंक जाय तें हाडूंक तांकां मारता, बडयता, फातरायता, जिवेशी मारून उडयता. असली निराशी कशी वाचपां. पूण आमी वाचपाक खोलायेनसान पळयल्या जाल्यार ही वाचपाक आमकां बोरवांसो दिता. जे परी आयचो विशय जावन आसा, थकलोली आनी निराशी काळजांक बोरवांसो दिवपाक आनी हाडपाक वा दिवपाक. सो जेन्ना आमकां ही वाचपाक अशी निराशी अशी उतरां दिसता, पूण बोरवांसो दिता, कित्याक पयले वाचपान जुजेक ते विकून उडयता, पूण देवाची सोडवणेची येवजण थिंगासून सान सुरू जाता. कित्याक इजिप्तान मागीर बरें पीक फावो जाता तांकां, आनी मागीर 7 वर्सां कांयच पीक ना, आनी तेन्ना जें बरें पीक फावो जाल्लें तें एकठांय करून जुजे लोकांचें पोट भरूंक तांकां आदार दिता. तो लोकांक जिवीत दिवंक पावता. जोरी तर सुरवातेक ताचें जिवीत सारकें नाकारलोलें, ताका खूब दुमाळो ताका सोंसचो पडलो, ताका बंदखणींतूय घातलो, तरी आसतना तो लोकांक जिवीत दिवंक पावलो. ही जावन आसा देवाची येवजण, आनी देवान ताका हे येवजणे पासत वापरलो. तशेंच शुभ वर्तमानान हिंगासर आमी आयकता कशे भाशेन चाकरांक नाच कोत्ता. तरी आसतना जेन्ना दायजी आयलो, म्हळ्यार हिंगा जेजू आपणाची खबर सांगता, म्हाकाय ते अशेंच कोत्तोले, म्हाका नाकारतले, म्हाका खुस्सार मारतले, पूण जेजू वरवीं आमकां कितें मेवता, आमकां सोडवण मेवता. तो आमचो संवसाराचो सोडवण जाता. तशेंच आमी हांगा एकठांय जाल्यार सान फ्रांसीस शावेराचे कुरपेचे नोवेनाक. तर सान फ्रांसीस शावेराचे जिवितान खुबशे ताका अशे कोश्ट दोग सोंसचे पडले, कित्याक दुसऱ्या देशांतल्यान थिंगा सगळें सोडून हांगा येवन आमकां रोखडीच गर्मी जाता. तो ताका कितली गर्मी जाल्ली आसतली. आमकां दुसरी भास शिकोवंक अवघड जाता, ताका कितले त्रास जाले आसतले, कित्याक तो न्ही फकत गोंयां, तामिळनाडू, केरला, मागीर दुसऱ्या देशांनी, मालाक जपान, थंय वचून वावुरलो. दुसरी भास, दुसरी संस्कृताय ती तो आपणावून घेता आनी थिंगा तो देवाची बरी खबर परगट्टा. तर आमकां हे वाचपान आनी सान फ्रांसीस शावेराच्या जिवितान कितें आमकां आमंत्रण जेन्ना आमचे घरान आमी जियेता आसतना आमची घरचीं थकतात, निराशी जातात, तांकां बुजवण दिवंक आमच्या उतरांनी, आमच्या कोन्यांनी, म्हटल्यार मोगान सेवा करूंक दुसऱ्यांची. आनी जेन्ना आमी तशें करता, आमच्या फामिलीन एकवट आनी मोग वाडटा, आनी तोच एकवट आनी मोग मागीर आमी दुसऱ्या सवें दिवंक पावता, जावं आमच्या फिरगोजेन, जावं आमी वावर करता थिंगासर. आनी तेन्नाच आमी दुसऱ्यांक, जे परी सान फ्रांसीस शावेर लोकांक बुजवण दितालो, जेन्ना जेजूची बरी खबर तो तांकां परगट्टालो, जावं धाकट्या भुरग्यांक, जावं वडिलांक, वो जावं जेन्ना तो हॉस्पिटलांनी वावर कोत्तालो, लेप्रोसी हॉस्पिटलान, थिंगा लेप्रोसीचे कोडकार आसले, तांची सेवा कोत्तालो, तांकां तो बुजवण दितालो. आपणाचें चिंतूंक ना, म्हाका ही भाशा येना, म्हाका ही संस्कृताय कांय कळना, हांव परत वयतलो ना, तो केन्नाच परत आनी वचोंक ना, आमचे थंय हांगाच रावलो. तर आमी देवाक दिनवासता आसतना आमकां कृपा मागुया की आमी जेजू भाशेन सान फ्रांसीस शावेराचे मदस्तीन मोगाची, काकुतीची मनशां जावंक, पूण खास करून सेवेची,
जी कोण थकल्या निराशी जाल्या तांच्या आदाराक पावूंक आमेन.